MES कॉलेजी लागसार अमन कॉलनीन झेडपी निधी खाला बांधिल्ल्या फुटसाल ग्राउंडाचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेख तानावडे हांच्या हस्तुकी मंत्री माविन झेडपी थोरात आणि हेर मानेस्तांच्या हजेरेन उक्तावण जाले। उक्तावण उपरांत सांकवाळ पंचायत आणि मुरगांव रिपोर्टर्सां मदीं मॅच जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फुटसाल ग्राउंड जाला ते उदाहरण आसा। एक कोणाकूय जाय जाल्यार जिल्हा मेंबर कितले काम करपाक शकता ते। आय थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शायनिंग एग्जाम्पल, एक बरें उदाहरण जावन आसा जे अनिता थोरात जे जिल्हा मेंबर आसा सांकवाळ तेणें काम केलां ते दाखोवन दिता की विदीन एक्झिस्टींग फंड्स, विदीन एक्झिस्टींग स्किम्स कशें मातशें वेवस्थीतपणे बसयल्यार काम जाता ते। नाव दिस होल थिंग हॅज बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 55 lakhs, including changing room is coming up. हे कितें दाखयता? वेर देर इज अ वील देर इज अ वे। थोडे कितें म्हणटा फंड्स मेळना, जिल्हा कांय फंड्स ना, कांय जायना। दीज आर ओनली एक्सक्यूजीस। शी हॅज डन वंडरफूल वर्क एवरीवेअर एंड इवन शी हॅज टेकन हेल्प ऑफ Paradip Phosphate, taking my letter. That is the way to do the work which she has learned over the years, and I think that is very good work that is taking place and a shining example among all Zilla members. अशे तरी सगळे जिल्ल्यांनी काम केल्ले, इवन गार्बेज प्रॉब्लेम म्हण नाका, बारीक कामां जी विलेजीन सारकी बऱ्या पडटा ती जायती जावपाची। खूप खुशी भोगता की आयज फुटसाल ग्राउंडाचे इनॉग्रेशन केले। एक ड्रीम प्रोजेक्ट कसो आशिल्लो, असोच एक ड्रीम प्रोजेक्ट एक ग्राउंड करपाचो हांवें दाबोली केलेलो आसा। सो सांकवाळ वाठारान एक ड्रीम प्रोजेक्ट करपाचें एक स्वप्न आसलेलें म्हाजें, तें आयज पुराय जालेलें आसा। फुटसाल ग्राउंड जे जिल्हा पंचायती अंडर, नोबडी कॅन इमेज की जिल्हा पंचायती फंडा अंडर एक फुटसाल ग्राउंड जाऊ शकता। जेन्ना हांवें प्रपोजल मांडलेलें तेन्ना सगळे म्हणटाले हेचे एक्सपेंडिचर आसा, हे ताका सोल्युशन काडून 2-3 फेजीन हे इमिजिएट जावना। हो ग्राउंड हे ग्राउंड जावपाक खूब टायम गेलेलो आसा आणि एक 2-3 फेजीन हो ग्राउंड आयज पुराय केलेलो आसा। जवळ 55 lakhs या ग्राउंडाचेर केलेले आसात। अलॉंग विथ द ग्राउंड चेंजिंग रूमय आमी आतां करतात। सो आयज लोकां खातीर आमी आयज ओपन करून दिलेलो आसा हो फुटसाल ग्राउंड, की आयजकाल जे मिडियाक लागून जी भुरगीं ह्या वाटेन त्या वाटेन खंय तरी वयता, सो एक भुरग्यांक ह्या वाठारांतल्या युथाक लागून एक कितें तरी तांकां खेळपाक एक जाय आशिल्लें साधन, आणि ते एक फुटसाल ग्राउंड। कित्याक हांगा ह्या वाठारांत फुटसाल ग्राउंडूच नाशिल्लें आणि हे दिसांनी फुटसाल ग्राउंड म्हणल्यार युथाक ते जायूच। सो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आयज कंप्लीट केलेलो आसा। आज आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य अनिता थोरात त्यांनी जिल्हा पंचायतीच्या फंडाच्या माध्यमांतल्यान हांगा जर फुटसाल ग्राउंड केलो आणि आमचे स्थानिक हांगासले पंच संतोष बाब हे पूर्णपणे तांच्या फाटल्यान लागून तांच्यांनी एक बरो त्याचो फायदो युथांक लागून जातलो। कारण आज जर आमी पळयलें जाल्यार फुटसाल हो बऱ्याच भागांनी जर पूर्णपणे बिजी आसता आणि तातूंतल्यान एक बरो प्रोजेक्ट तांच्यानी हांगा केल्लो आसा आणि ताका लागून तांकां आमचे मंत्री मोहीन गोदी गुजनर हांचे पूर्ण सहकार्य मेळिल्लें आसा। आणि एक गूड प्रोजेक्ट, एखादो प्रोजेक्ट जर करता आसत जाल्यार थंय स्थानीक पंचायत मेंबर पंचायत ही जर हें आसत जाल्यार तो बरें जावं शकता। एक उदाहरण तांच्यानी हांगा करून दाखयलें।